नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री परिकार ताच्या ताळगाव फ्लॅटांतल्यान सल्लो भायर मांडवी पुलाच्या इन्स्पेक्शन जुवारी पुलाच्या कामाचो नियाळ सेमोन पद्धतशीर व्हायरल केले फक्त फोटो व्हिडिओचो पत्तो ना। राज्यपाल कुस्कुटाच्या कामाची ना गोयचेर फक्त भार वाट लावंक तिवूय जबाबदार राष्ट्रपतीन तिची बिडकी कवळची काँग्रेसीचो जळफळाट तिच्या च्या पानाचेर बहिष्कार परिकाराचे फोटो सेशनाची तासमपट्टी। मगून सरकाराक दिल्ली 15 डिसेंबराची डेडलाईन लांबणेर सुदीन दीपक म्हणटा मायनिंगाची फायल खंय प्रधानमंत्र्याच्या कचेरीत तितल्याचेरूच धुकल्लो मोगोचो बेत। गोयची कितलीशीच ड्रायव्हिंग स्कुलांच येरादारी खात्याच्या ऑडिट टेस्टीत फेल 80% स्कुलांनी ना सारकी सुवात टूल किट इन्स्ट्रक्टर खासा एजन्सी करता रिपोर्ट। आणि बांगलादेशी घुसखोरी आणि रोहिंग्याची मोठी क्रिमिनल गँग्स वावुरतात गोंय दिल्ली बेंगलुरूत सोदून हद्दपार करूंक बेंगळूर पुलिसांचो खासा टास्क फोर्स गोंयांत सामसूम। मुख्यमंत्री परिकारान आयतारा मांडवीचो तिसरो पूल आणि जुवारी पुलाच्या कामाचो नियाळ घेतलो। स्वता मांडवीच्या तिसऱ्या पुलार वचून JSIDCचे इंजिनियर आणि कॉन्ट्रॅक्टराच्या टीमी बरोबर पुलाचे इन्स्पेक्शन केले अशें चित्र सीएमओचो फोटो दाखयता। सध्या मुख्यमंत्र्याच्या हेल्थ स्टेटसाचेर हायकोर्टात याचिका आशिल्ल्यान ह्या फोटोक वेगळे महत्व। याचिका घालीत सावन सीएमओ परिकाराचो एक फोटो पद्धतशीर व्हायरल करीत आसा। गोयच्या मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेचे प्रकरण निमाणे हायकोर्ट आणि लोकांच्या दरबारात पाविल्ल्यान मुख्यमंत्री चलता भोंवता म्हूण दाखोवपी एक फोटो सीएमओ मिडियाचेर सोडीत आसा। मात व्हिडिओ एक्कूय येना, ना बसकांचे ना गाठी भेटींचे। आयतारा परिकारान खंय मांडवी आनी जुवारी पुलाच्या कामाचो नियाळ घेतलो। मांडवीच्या तिसऱ्या पुलार स्वता वचून पळोवणी केली। GSIDC आणि L&Tचे अधिकारी इंजिनियर त्याच्या बरोबर पुलार आशिल्ले। GMCचो आनी एक खाजगी दोतोरूय आनी पूत आनी नातूय त्याच्या बरोबर पुलार। मांडवी पुलाचे काम तडीक लावन जानेरांत तो उक्तो करपाचे खंय सरकाराचे टार्गेट। मुख्यमंत्र्याच्या हेल्थ स्टेटसाचो इश्यू सध्या हायकोर्टात गेला। ते उपरांत सीएमओतल्यान रिलीज जाल्लो हो परिकाराचो तिसरो फोटो। मात तिनूय कडेन चुकून सुद्धा मिडियाक आमंत्रण ना। परिकाराचे व्हिडिओय ना। काँग्रेसीक सीएमओच्या ह्याच नाटकाचो दुबाव। It is clearly it is stage managed. Having not invited the media थंय आपोवना कारण नाजाल्यार ते BJP म्हणटा ते बारीक सुद्दां फंक्शन आसल्यार मिडियाक खूब आपयता। मुख्यमंत्र्याचे हेल्थ स्टेटसाचो इश्यू हायकोर्टात गेल्ल्यान सीएमओन पद्धतशीर मिडिया मेरेन पावयल्ल्या ह्या फोटवाक वेगळेंच म्हत्व। मात फोटो बारीकसाणीन पळयतले सीएमाच्या हेल्थ स्टेटसाचो जाय तो अर्थ आनी कुता काडूंक मेकळे। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुकाराम मराठे। राज्यपाल कुस्कुटाच्या कामाची ना आसून नाशिल्ल्यान जमा गोयचेर फक्त भार BJP महिला मोर्चाची फुडारी कशी वागता काँग्रेसीचो जळफळाट प्रशासनाची वाट लावंक तिवूय जबाबदार तिची बिडकी कवळची म्हूण काँग्रेस राष्ट्रपती कडेन पत्र व्यवहार करपाची आसा। गोंय मुक्ती दिसा तिच्या च्या पानाचेरूय बहिष्कार परिकाराच्या फोटो सेशनाचेरूय प्रदेशाध्यक्ष गिरीशान BJPक तासली। फोटो सेशन खंय फक्त हायकोर्टाक दाखोवंक। ती गोंयची राज्यपाल ही राज्यपाल म्हणून काम केल्ली ना करना तिका दिसता ती आपूण आजूय बीन ती तेंगेली ती महिला विंग जी आसा तेजे अध्यक्ष आसा म्हणून तिने स्वता जावन एक तर राजीनामा दिवचो आज जाल्यार आमी प्रेसिडेंटा कडेन पटिशन करतले। गोंयकारां खातीर ती लायबिलिटी जाल्ली आसा। गोंयकाराचे टॅक्साचे पयशे तिका पे करपा पडटा सॅलरी तिज्यो सगळ्यो गरजो पूर्ण करपाक गोंयचे लोकांचे पयशे गोंयचे खातीर काम कांयच करना तरी पूण ती पगार घेता। सो असली गव्हर्नर कित्याक जाय आमकां? आमचे गोंयचे लोक दुख्खी आसात, गोंयचे लोक उपाशी आसात आनी 19 तारखेक ती च्या दितली। त्या चायेचेर एज अ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांवें ठरयलां की तिजो चायेचो जो कार्यक्रम आसा तेजेर बहिष्कार घालपाक। गिरीशान परिकाराचे फोटो सेशनय वयर काडले। सगळे चल्ला खंय फक्त हायकोर्टाक मुख्यमंत्री कितें तरी करता म्हूण दाखोवंक।
photography is of NIT. It is clearly it is stage managed. Mediaक थंय आपोवना कारण नाजाल्यार ते BJP म्हणटा ते बारीक सुद्दां फंक्शन आसल्यार मिडियाक खूब आपयता. हें कोर्टाक इन्फ्लुएन्स करपा खातीर हो एक वेगळे तरेचो स्टेज मॅनेजमेंट BJPची जी मुख्यमंत्र्याची कोटरी आसा तेणी हें मॅनेज केल्लें आसा. आनी अशे तरेन एक आजारी मुख्यमंत्र्याक अशे तरेन परत डिसग्रेसफुली असो हाडून तेजो फोटो लोकां मुखार दवरप म्हाका दिसता हेजें व्हडलें पाप ना. फॉर्मेलिनाचो इश्यू मुळातच जाला विजयाक लागून. आता विजय आनी विश्वजीत एक्टीव जाल्यात ताचे फाटल्यान कारण खंय बोलतें. फॉर्मेलिनाचो इश्यू गोंयच्या पार्टीच्या सगळ्या आमच्या ऑफिस बेररांनी वेगळ्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्ली आसा आनी त्या हेजेर कारवाई अजुनूय जायना. विजय सरदेसाय जाका ह्या हितूंक डायरेक्टली कांयच संबंद ना तो आनी दुसरे वटच्यान विश्वजीत राणे हांची जुगलबंदी कित्या खातीर चलता आनी कित्याक ना तें सगळ्यांक खबर आसा. पिसुल्लेचे केटामाइन ड्रग्स रेडीचे फुडें कितें जालें काय म्हूण BJPक प्रश्न. तातूंतच SEZची जमनींचो EDC कडेन सेटलमेंटूय गिरीशान वयर काडलो. वाळपय केटामाइनचे ड्रग्स सापडलेले तेजेर एक भाश्य आयज केली ना. सुभाष फळदेसायन उजवाड घालचो थोडो ते केटामाइन जो तुमचे BJPचे वर्कर जाल्लेले ते केसीचें कितें जालें तो परत हांव मागतां सरकारा कडेन की तुमी ताबडतोब IDCचेर दबाव हाडपाचे बंद करात आनी गोंयकारांचे पयशे 133 कोटी तुमी त्या SEZच्या जे प्रोमोटर आशिल्ले जांकां लँड दिल्ली इंट्रस्ट तांकां दिवपाचें न्ही. तुमी ती केस विथड्रॉ करात आनी केस चलयात. कारण सतीश दोंडाकचो एक तेजे कडेन ऑर्गनायझींग कॅपेसिटी आसा कौशल्य आसा तो कदाचित BJPची इतलें लुकसाण जाल्लें आसा. आयज तेजी परिस्थिती जवळ जवळ एक 4 सिटांची आसा ती कदाचित एक तो 2-3 सिटां एड करपाक शकता. एकंदर वेंचणुकेच्या तोंडार प्रशासन आनी भ्रश्टाचाराचे घे म्हूण इश्यू BJPनूच काँग्रेसीक दिल्यात. 5 राज्यांचे निकाला उपरांत आतां काँग्रेसीक आनीकूच नेट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. मगो सरकाराक दिल्ली 15 डिसेंबराची डेडलायन लांबणेर. 15 डिसेंबर मेरेन मायनिंगाचो इश्यू तडीक लायना जाल्यार मगो खंय निर्णय घेतलो म्हूण मगोचो मंत्री सुदीन आनी अध्यक्ष दीपकान BJP सरकाराक डेडलायन दिल्ली. शेनवारा डेडलायन सोंपली. दोगांकूय विचारल्यार आतां म्हणटात मायनिंगाची फायल खंय प्रधानमंत्र्याच्या कचेरीत पावल्या. निर्णय जाता म्हणून BJPन उतर दिल्ल्यान मगोन बेत धुकल्ला. सरकाराचो कारभार आनी प्रशासन हाताभायर गेल्ल्यान युती पक्षूच सध्या चड करून मायनिंगाचेर BJPक डेडलायनी दीत सुटल्यात. मोगोचो अध्यक्ष दीपक आनी मंत्री सुदीन ढवळीकरान मायनिंगा वेल्यान सरकाराक दिल्ली डेडलायन 15 डिसेंबराक सोंपली. मायनिंगाचेर 15 डिसेंबर मेरेन उपाय आयलो ना जाल्यार सरकारांतल्यान भायर सरपाचो निर्णय पसून मोगो घेवंक शकता म्हूण दीपक उलयतालो. इवन तुमकां MDR एक्ट तर एमेंड करपाचो ना करा तुमी ऑक्शन करात अशें म्हाजें मत आहा. पूण ते केन्ना म्हयनो 1.5 म्हयने भितर करात. नथींग इज इम्पॉसिबल कांयच ना. आनी तुमकांय सांगता तुमी बी कोणाच्या हाका बळी पडू नाकात. आनी ते जायना जर तर जायना जाल्यार मगो पक्ष पूर्ण तुमचे बरोबर आसतलो. आनी आमी पयलींच सांगला जर तर हे कांयच जायना आसत मगो पक्ष 15 डिसेंबर पर्यंत आपली भुमिका स्पश्ट करतलो. गरज पडल्यार सरकारांतल्यान भायर पडटलो. तिनूय आमदारां विश्वासात घेतले. हे तुमकां मुद्दाम जाता. पूण मायनींग हे सुरू जावपाक जाय. चड जाले फक्त आश्वासनां चड जाली लोकां भुलबाती चड जाल्या. हे आतां शेवटचो टप्पो आसा. हा शेवटच्या टप्प्याक आमी आनी मगो पक्ष तुमच्या बरोबर आसतले. हाजेर आनी मुखार कांय उलयना ना. आमच्या मगो पक्षान 15 तारखे नंतर योग्य अशें डिस्कशन जाले नंतरूच कितें ती डिसिजन आमी घेतले. आमचो मेन इश्यू मायनींग आसा. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण डेडलायन सोंपूनय कांयच हालचाल जायना ती पळोवन आतां मगोन BJP सरकाराक दिल्ले आपले डेडलायनीक एक्सटेन्शन दिला. रजावां दितात असली. मायनिंगाचेर उपाय काडूंक मोगोची 15 डिसेंबराची डेडलायन. उपाय आयलो ना जाल्यार खर निर्णय घेतले म्हूण केल्लें जाहीर. सरकाराक दिल्ले आपले डेडलायनीक मोगोचे एक्सटेन्शन. मायनिंगाची फायल प्रधानमंत्र्यांचे कचेरेत पावल्या. कितें तरी निर्णय जातलो म्हूण मगोन डेडलायन धुकल्ली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सध्या तरी मोगोचे अनिश्चित काळा खातीर एक्सटेन्शन. रजाव PMतल्या मायनिंग फायलीचे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.
इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव्ह टेक्नॉलॉजी फुडल्या सप्तकभरात ह्या स्कुलांचेर ऑडिट रिपोर्ट दितली. रस्तो अपघात तशेंच येरादारीन ड्रायव्हर तशेंच रायडरांची बेशिस्त प्रचंड वाडिल्ल्यान गोंयची ड्रायव्हिंग स्कुलां सरकाराच्या स्कॅनरा खाला आयल्यात. सरकारान हरियाणांतल्या गुरगांवच्या इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव्ह टेक्नॉलॉजी एजन्सीक गोंयच्या 135 ड्रायव्हिंग स्कुलांचो ऑडिट रिपोर्ट करूंक लायिल्लो. सगळ्या स्कुलांची पळोवणी करून कंपनीन रिपोर्ट केला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 135 स्कुलांतली फक्त 20 ते 25 कायद्यान पात्र. बाकीची ड्रायव्हिंग स्कुलां कायद्यांतल्या टेस्टीन फेल. सारकी सुवात ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर टूल किट ना. इन्स्ट्रक्टर मेकॅनिकल वा ITI डिग्रीवालो जाय. चडशे इन्स्ट्रक्टर शिक्षणीक पात्रेन बसनात. फुडल्या सप्तका भितर एजन्सी स्कुलाचो ऑडिट रिपोर्ट सरकाराक दितली. ते उपरांत सरकार चवकशी चालू करतलो. ड्रायव्हिंग स्कुलाक थोडो प्रास दिवन गजाली जाग्यार घालूंक मुदत दितले म्हूण सुत्रां सांगतात. तरी पूण गजाली जाग्यार पडना जाल्यार मात ड्रायव्हिंग स्कुलाचें रजिस्ट्रेशन रद्द जातलें. ड्रायव्हिंग लायसन्स काडपाक ड्रायव्हिंग स्कुलांत शिकप सक्तीचें. फाटल्या वर्सभरान खात्यान 24,000 ड्रायव्हिंग लायसन्सां इश्यू केल्यात. हातूंतले कितलेशेच ड्रायव्हर ऑडिट टेस्ट फेल जाल्या ह्या ड्रायव्हिंग स्कुलां मार्फत आयिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्याची मोठी क्रिमिनल गँग्स गोंय, दिल्ली, बेंगळुरूत संघटीत वावुरतात. बेंगळूर पुलिसांनी तांकां सोदून हद्दपार करूंक खासा टास्क फोर्स केला. आतां मेरेन 177 रोहिंग्या आनी बांगलादेशींक धरल्यात. तातले 108 जाणांचे बायोमेट्रीक तपासून रिपोर्ट केंद्राक धाडला. मात गोंयांत सरकार आनी पुलिसाच्या पावण्यार सामसूम. रोहिंग्या आनी बांगलादेशीची हद्दपारी उरली पयसूच. बेंगळुरान सध्या बांगलादेशी घुसखोर आनी रोहिंग्याचो मोठो इशू जाला. थंयचे विधानसभेन हो इशू निकतोच आयलो. न्यूज एक्सान कर्नाटक पुलिसांनी दिल्या त्या म्हायती प्रमाण ही बांगलादेशी घुसखोर आनी रोहिंग्याची मोठी क्रिमिनल गँग्स बेंगळूर, दिल्ली आनी गोंयांत संघटीत पद्दतीन वावुरतात. खासा टास्क फोर्सा वरवीं तांकां सोदपाची मोहीम चल्ल्या. Bangladeshi gang, where some of their gang members are involved in crime which has taken place in Bangalore city last year. So it's a big group where some people are involved in Goa, Delhi, in Bangalore. So we are trying to ascertain who all are involved. But as of now, this specific input was from Delhi police, based on which we have arrested. कर्नाटक सरकारान विधानसभेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आतां मेरेन कर्नाटक पुलिसांनी 177 बांगलादेशी घुसखोर आनी रोहिंग्याक सोदून काडल्यात. तातल्या 108 जाणांचे बायोमेट्रीक तपासून तांकां हद्दपार करपाक केंद्राक रिपोर्ट धाडला. रोहिंग्या आनी बांगलादेशी घुसखोरांची संघटीत क्रिमिनल गँग्स बेंगळूर, गोवा आनी दिल्लीत वावुरता म्हूण बेंगळूर पुलीस सांगतात. गोंयच्या पुलिसांनी आजून हाचेर ब्र काडिल्ले ना. गोंयच्या पुलिसांक ताचो पत्तो लागला काय ना तें कळूंक हांगा गृह मंत्रालयूय धड जाग्यार ना. रोहिंग्या आनी बांगलादेशींची हद्दपारी उरली पयसूच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोल्या शिगांव रानवटी जनावरां शेतां भाटांनी धुडगूस घालतात. एक तर त्या बेल्टात मायनिंग बंद आनी शेतां करतले जाल्यार जनावरां करूंक दिनात. शिगांवच्या शशिकांत वेळपाची तीच परिस्थिती. अंदू ताचो 20 टन ऊस जनावरांनी काबार केला. रानां आनी संबंदीत शेतकी खात्याक सांगून जालें कोणूच ताका आधार दिवंक तयार ना. शिगांव हांगासर शशिकांत वेळीप हेज्या ऊसाचें जें पीक ह्या वर्साचें आसलें ते जवळ जवळ रानदुकर तशेंच चानी आनी माकडांनी सगळें काबार केल्लें आसा. जवळ जवळ 20 टन ताका हेजें लॉस जाल्लें आसा. 1982 आमी ऊस रोयता हांगसर. कांय जाणां बापूय लोन काडटालो, आमी लोन काडटात. पूण लोन आमी परत कर्ज फेड करपाक शकना. कारण हेका जनावरां, दुकरां लोन आनी कोण कामाकय ना, धंद्या आनी आमची घरां आमी सगळे अनएम्प्लॉईज. आमच्या घरान रोजगार कोणाच ना. आमी ऊसाचें पोट भरपाचें आनी आमची भुरगीं बाळां पोसपाचें. म्हाजी 4 चेडवां, भावाले 2 आनी परत म्हागे भाव तोय लग्न जालो आसा, तेकाय रोजगार ना. खंयच कामां आयज पर्यंत गेलें ना. फक्त ऊसाचें आमगे जीवन. कांय जाणां फॉरेस्टा फुडें आमी वयता, तक्रार दितात. मामलेदारा सतीश प्रभू मामलेदार आसतना हांवें नोंद केल्लें, झेडूकूय नोंद केल्लो, शिवदास गांवकार आसलो. त्या टायमार तांच्यानी इन्स्पेक्शन केल्लें. तेजें एनक्रोचमेंट म्हणून आमकां आयज पर्यंत बेनिफीट मेळना. आयज आमी जगपाचें काय गळफांतलो मरपाचें आमकां खबर ना. कितले लॉस आसतले आतां सादारण तुमकां? जवळ जवळ आमकां 15 टनाचे वयर गेला लॉस. तुमकां वर्स अशें हें करता. हय. आनी ते आमी आतां कोणी एकान ते येयली समज जाल्यार फॉरेस्ट हात बांदून वचपाक खबरी म्हणून आमी कोणा आपयकय ना. आमकां भंय दिसता. आतां ह्या वर्सा कोण येवन गेले हांगासर एग्रीकल्चराचे बीन पळोवन गेले? फक्त फॅक्टरीचे मनीस काल तेंचे मुखार आडू दुकोर गेलो, घेतांचो फोटो मारून घेवन गेल्यात.
2012 मायनी बंद पडल्यो. हांव एक ट्रक ओनर, थंय फोंडा पडले. नंतर आमी शेती वेवसाय म्हणून उसाचो धंदो वाडयलो. बापूय करतालो, आवय करतालो, तितून हांवूय बी केलो. आनी प्रत्यक्षांत वच जाल्यार आयज हांव परत म्हागे 50 टन 60 टन फॅक्टरी बसयतलो अशी म्हागेली अपेक्षा आसली. पूण आयज जर प्रत्यक्षांत हांव तुमकां दाखोवपाक येयलो पळय हांगा, तो झिरो. अख्खी फॅमिली ह्या उसाच्या पिकाचेर तांची डिपेंड आसा. हांगा जायते ऑफिसर आयले, सगळ्यांनी सगळें पळोवन गेल्या, इन्स्पेक्शन करून गेल्या, पण हाजेर कांयच अजून तोडगो ना. येयल्ल्या वर्सा तांकां हें अशेंच नुकसाणी जाल्ली आसा आनी ते लोनाचे पयशे कशे परत फेड करपाचे हाजे विचारान आसा. शिगांवच्यान हांव विवेक प्रभू. हे बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.